शाळेक वतना ह्या धड्याच्या पहिल्या भागात आमी आसाम आनी लडाख राज्यांत भुरगीं शाळेत कशी वतात तें पळयलें. ह्या धड्याच्या फुडल्या भागात आयज आमी आमच्या देशांतल्या बाकीच्या कांय राज्यांतलीं भुरगीं शाळेत कशी वतात आनी तीं खंयच्या साधनांचो वापर करतात तें पळोवया. वळम वापरून केरळ राज्यांतल्या कांय भागांनी भुरगीं न्हंय पार करून शाळेत वचपाक वळम वापरतात. वळम म्हणल्यार एक ल्हान लाकडी व्हडें. ताका मल्याळम भाशेंत वळम म्हणटात. कर्या गाडयेन राजस्थान राज्यांत भुरगीं शाळेत वचपाक कर्या गाडी वापरतात. राजस्थानांत सरभोंवतणी रेंव आसा, ताका लागून ताका रेंवटी प्रदेश म्हणटात. थंय खूब गरमी आशिल्ल्यान सरभोंवतणची रेंव खूब तापता आनी ताका लागून भुरग्यांक त्या गरम रेंवे वयल्यान चलून शाळेत वचप शक्य आसना. ताका लागून थंयची भुरगीं शाळेत वचपाक कर्या गाडी वापरतात. कर्या गाडी म्हळ्यार एक उक्ती गाडी जी 2 वा 4 चाकांची असता आनी ती ओडपाक उंटाचो वापर करतात. बैलगाडयेन जशे राजस्थानांत भुरगीं शाळेत वचपाक कर्या गाडी वापरतात, तशेंच कांय राज्यांत शेतांतल्या गांवांनी रावपी भुरगीं शाळेत वचपाक बैलगाडी वापरतात. बैलगाडी ही एक उक्ती गाडी असता. ती ओडपाक बैलांचो वापर करतात. सायकलीन खूप वर्सां पयलीं आमच्या देशांतल्या कांय गांवांनी चलयांक शाळेत वचपाक मेकळीक नासताली, कारण शाळा तांच्या गांवा पासून खूब पयस आसताल्यो आनी शाळेत वचपाक येरादारीची साधनांय नासतालीं. ताका लागून थंय रावपी लोक आपल्या चलयांक शाळेक धाडनाशिल्ले. पूण आतां ह्या गांवांतल्यो चलयो एकठांय येवन 7 ते 8 चलयांचो पंगड करून सायकल चलोवन शाळेत वतात. जुगड वापरून गुजरात राज्यांत भुरगीं शाळेत वचपाक जुगड वापरतात. ह्या वाहनाचो फुडलो भाग मोटरसायकली भशेन आसता आनी फाटलो भाग लाकडाच्या फळ्याचो केल्लो आसता. हें वाहन चलता तेन्ना फट 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 असो आवाज करता. रान हुंपून आमच्या देशांतल्या कांय भागांनी भुरगीं दाट रान पार करून शाळेत वतात. रान इतलें दाट आसता की त्या रानांत सुर्याची किरणां लेगीत भितर सरनात आनी थंय सामकी शांतताय आसता. फकत रानांतल्या वेगळ्या वेगळ्या सुकण्यांचे आनी प्राण्यांचे आवाज आयकूं येतात. तर अशा तरेन कांय भुरगीं दाट रान पार करून शाळेत वतात. झेलाचेर चलून भुरग्यांनो, ज्या भागांनी रान आसता थंय भुरगीं रानांतल्यान चलून शाळेत वतात. पूण ज्या भागांनी बर्फ पडटा थंयची भुरगीं शाळेत कशी वतात? हय, तर ह्या भागांतली भुरगीं बर्फा वयल्यान चलून शाळेत वतात. कांय भागांनी खूब बर्फ पडटा आनी सगळो वाठार बर्फान धांपिल्लो आसता. अशा वेळार थंयच्या भुरग्यांक मैलाचे मैल झेला वयल्यान चलून शाळेत वचचें पडटा. भुरग्यांक झेला वयल्यान चलता आसतना जतनायेन चलचें पडटा, कारण झेल मोव आसल्यार पांय झेला भितर रोमतात आनी झेल घट्ट आसल्यार निसरून पडटात. खडपाळ वाटो हुंपून उत्तरांचल राज्यांत, ज्या राज्याक आतां उत्तराखंड म्हणटात, ह्या राज्यांतल्या दोंगराळ भागांनी खडपाळ आनी खडबडीत वाटो आसात. जी भुरगीं ह्या दोंगराळ भागांनी रावतात ती भुरगीं
या खडपाळ आणि खडबडीत वाटेवयल्यान चलून शाळेत वतात। तर आयज आमी आमच्या भारत देशातल्या प्रत्येक राज्याची आणि संघ प्रदेशाची भूगोलिक परिस्थिती वेगळी वेगळी आशिल्ल्यान आमच्या देशातल्या काय राज्याची आणि संघ प्रदेशाची भुरगीं वेगळ्या वेगळ्या अडचणींचो फुडो करून शाळेत कशी वतात ते जाणून घेतले।